आयज हांव फोटवा ह्या पंचायतीन येयल्लो आसा आनी हांगसर बिनविरुद्ध आयज आमची दिव्या दया नायक ही आयज हांगसर बिनविरुद्ध आयज डेप्युटी सरपंच निवडून येयल्ली आसा. खूब बरें दिसता हांगासर सगळे मेंबर्स आयज एकमुठीन एकजुटीन काम करता. अशेंच तेंच्यांनी काम करचें. जे पळय आयज हांवें फोटवा हांवें म्हाजी कामां हांगासर बरी कामां चालू आसा आनी कामां चालू आतां पावस जावन हांगासर तुमकां कारण रोडाची गरज आसा ते फास्ट हळूहळू जातलो. तशेंच पंचायतीचे फावंडेशन आमी घातलेलें आसा तें काम एज फास्ट तेंय जातलें. अशी खुबशीं कामां तांकां हांवें केल्ले. ज्या टायमार पंचायतीचे हें जाल्ले तेन्ना हांवें तांकां फावंडेशना टायमार तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की सगळ्यांक ते आमच्या भात कापणी हें मिशीन दितलो म्हणून. तांकां ऑलरेडी हांवें पावयल्लें आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले भात कापून घेतलेले आसा. आनी अशीच म्हाजें काम आसता की गांवांनी कोणाक गरज आसा हांगासर पयलीं म्हाजो आदार ताका सदांच आसतलो. अशेंच तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी आमच्या गांवांनी एक बरें डेव्हलप करपाक तुमचो सदांच सपोर्ट म्हाजो तुमकां सदांच आसतलो. आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी जुटीन काम करचें इतलें सांगतना म्हाजी तुमकां सगळ्यात पयलीं मी माझ्या गांवांतल्या मतदारांक धन्यवाद म्हणटा की म्हाका तेंचे 3 फावटी निवडून दिल्या बद्दल. आनी त्या पयलींच्या टर्माक सुद्दां आमी सरपंच सेक्रेटरी सरपंच जाल्ले आसा आनी आतां सुद्दां सरांच्या सहकार्यान आतां सुद्दां सरपंच जाल्ले आहा, डेप्युटी सरपंच जाल्ले आहा. आनी आतां बरीचशी कामां आतां आसत ती आमची सरा कडसून आमी करून घेतलो. सगळे मेंबर आमी गांवांत सरा कडसून करून घेतलो.